मोगा भाव भयणांनो, गेल्ल्या कार्यावळीन आमी ग्रेस्त मनीस आनी लाजार हाजी सुरवात केल्ली आसली, पूण ताचो शेवट आमी करूंक नासलो. तर आयज आमी त्या संबंदी पळोवया. ही एक अशा ग्रेस्त मनशाची गजाल आसा जो यमकोणांत आपलें जिवीत सारता, म्हणजे तारण जावन आसतना तो ह्या संवसारांतलो मरून गेलो. ह्या सुवातेर स्वर्ग आनी नर्क अशी सुवात आमकां दाखयिल्ली आसा. आनी हो ग्रेस्त मनीस नरकांत पावलेलो आमकां दिसून येता. आनी नरकाचे मोदें आनी स्वर्गाचे मोदें एक व्हड खळी आसा. ह्या सुवाते वयल्यान त्या सुवातेचेर कोणूच वचूंक शकना आनी कोणाकूच वचूंक त्या सुवातेचेर मेळना. संवसारांत ज्या प्रमाणे कोणें कितें केलां त्या प्रमाणे ती सुवात तांकां फावो जाता. आनी एकदां त्या सुवातेचेर पावतच कोणूच तांकां त्या सुवाते वयल्यान ह्या सुवातेचेर हाडूंक शकना व ह्या सुवाते वयल्यान त्या सुवातेचेर व्हरूंक शकना. मोगा इश्टानो, मनशाच्या मनांत जायत्यो येवजण्यो आसतात आनी जेन्ना तो त्यो येवजण्यो उपेगांत हाडटा तेन्ना तो त्रासान पडटा. ह्या ओपारींत देवाचें उतर आमकां कितें सांगता ह्या संबंदी आमकां शिकूंक मेळटा. मरणाच्या दुसऱ्या वाटे संबंदी आमकां 4 गजाली दिसून येता आनी त्यो खंयच्या मनशाच्यो आसात त्यो आमी पळोवया. पयले सुवातेर दोनी जेजू क्रिस्त, उपरांत लाजार, उपरांत जुआंव जाका प्रकाशणी दिल्ली तो तर तिसऱ्या स्वर्गापर्यंत पावलेलो आसलो. दुसरी कोरिंथकारांची चीट 12वो आविसर आनी दुसरी ओळ आमकां कितें सांगता आमी पळोवया. क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां फाटीं ताका उखलून तिसऱ्या स्वर्गापर्यंत उबारलो. हें ताचे कुडी सयत व कुडी भायर घडोवन आयलें हें हांव नकळो, तें देवूच जाणा. लुकाचो 16वो आविसर 20 आनी 21 वळी प्रमाणे आमी आतां पळोवया. ह्या सुवातेर 2 मनीस आसात, एक खूब ग्रेस्त आनी दुसरो एकदम गरीब. ह्या सुवातेर जो गरीब मनीस आसा ताची परिस्थिती कशी आसली आनी तो कितलो धोळडिरो आसलो हाचें चित्र दोनी जेजू क्रिस्त सुंदर ह्या सुवातेचेर आमकां दाखयता. आनी खरें म्हटल्यार तो मनीस कित्याकूच उपकारा नासलो, पूण ताच्या विरुद्ध जो ग्रेस्त मनीस आसलो तो खूब फामाद आसलो. लोक ताका वळखताले आनी ही 2 मनशां मदली खूब व्हड अशी गजाल जावन आसा. 22 वळी प्रमाणे आमचो दोनी जेजू मरणांतल्या दारवटांतल्यान मुखार वेता. ताका कांयच कठीण न्हय, तो सगळें करूंक शकता. पूण एका भिकाऱ्याची कशी गजाल जाता व कशी त्या सुवातेचेर परिस्थिती जाता तीच तो आमकां ह्या सुवातेचेर दाखोळ करता. त्या काळार जर कोण भिकारी मेलो जाल्यार ताका कचरो उडयतात त्या सुवातेचेर उडोवचो असो कायदो आसलो आनी त्या सुवातेचेर तो कुसून वेतालो. पूण ह्या वेळार ही परिस्थिती ना. ह्या वेळार स्वर्गावेल्यान दुतांनी ताका पळयलो आनी जेन्ना तो मेलो तेन्ना ताचें मोडें तांच्यांनी उखलून व्हेलें आनी तांणी ताका आब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. आनी उपरांत तो ग्रेस्तूय मनीस मेलो आनी ताका तांणी पुरलो. ह्या उतरांचेर 2 गजाली लक्षांत घेयात. एक स्वर्ग आनी दुसरो नर्क. मरणा उपरांत मनशाक 2 सुवातेचेर वयचें पडटा, एक तर स्वर्गांत ना तर नरकांत. नर्क हो पातकी मनशां पसत तयारच करून दवरलेलो आसा, पूण स्वर्ग हो देवाच्या भुरग्यां पसत तयार करून दवरलेलो आसा. ह्या संवसारांत आयज 2 तरेचे मनीस आसा, एक पातकी आनी दुसरे प्रमाणीक. प्रमाणीक मनीस कोण आनी पातकी मनीस कोण? जर त्या मनशान आपणाकूच विचारलें जाल्यार तांकां समजून येतलें. आमच्यांनी कोणाकूच पातकी म्हणूंक जायना. देवाच्या मुखार तर
सगळेच जाण पातकी जावन आसात अशें पवित्र पुस्तक आमकां बायबल सांगता. आयज तूं कसलो आनी हांव कसलो हें देव जाणा. आनी तुवें तुका विचारूंक जाता मोगा इश्टा, तूं मनीस कसलो जावन आसा. तूं पातकी आसा काय तूं एकदम बरो आसा हेंय तुज्यान तुकाच विचारूंक जाता. आयज जेन्ना हो ग्रेस्त मनीस मेलो तेन्ना स्वर्गावेले दूत येवन ताका स्वर्गान व्हरूंक जातालो, पूण त्या मनशाक व्हरून पुरलो, कारण त्या मनशाच्या थंय कांयच बरेंपण नासलें. संवसारांत ताका व्हड नांव आसलें, सगलोच लोक ताका वळखतालो, पूण ताच्या थंय देवाची भिरांत नासली. हेंच व्हड काम त्या सुवातेचेर नासलें. त्या पासत ताचें जिवीत त्या उज्यान पडलें, ज्या सुवातेचेर कोणूच पावना आनी कोणूच ताका भायर काडूंक शकना असले सुवातेचेर तो पावलो. मोगाळ भावानो, मोगाळ भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा तें पळोवया. जेजू म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच जावन आसा. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवंत आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? पातकाक लागून मनीस देवा पासून वेगळो जाल्लो आसा. लोक जिवंत आसूनय सुद्दां पातकाक लागून मेल्ले आसात, कारण तांचें आत्मीक जिवीत मेल्लेंच आसा. तांकां कांयच पडून वचूंक ना. ते आपणाचेंच पळयता. पावलो इफिस्कारांक बरयता, इफिस्कारांचो 2 आविसूर आनी 1 वळीन, तुमच्या अपराधा आनी पातका पासत तुमी मेलेले आसले. मोठ्या शारांत रातीच्या वेळार कितें घडटात तें तुमी पळया. आयज जर आमची नदर ह्या शारांचेर गेली जाल्यार आमकांच दिसून येतलें. आयज जायते लोक बेब्द जाल्ले आसात. ते पयशांचो खेळ खेळटात. आयज बायलां आपली कूड विकतात आनी ती पोजडपणाक भेटयतात आनी त्या पासून ती पयसो एकठांय करतात. तांकां सोजमना हें पातक आसा म्हूण. मोगाळ भावानो, मोगाळ भयणीनो, आयज असले तरेचो हो संवसार जाल्लो आसा. ह्या संवसारांत तूं खंय आसा आनी तूं कितें करता हाजेर तूं नदर लाय. उत्पत्तीच्या 3 आविसरांत आनी 19 वळीन अशें बरयल्लें आसा, तूं माती जावन आसा आनी मातयेक वचून तूं मेळटलोय, म्हणजे तुजी माती जातली. मोगाळ भावानो, जेन्ना मनशाक देवान रचलो तेन्ना तो मातयेचोच जावन आसलो आनी ताची मातीच जावची आसली. पूण मनशा भितर जो आत्मो आसा तो देवाचो जावन आसा आनी त्या आत्म्या उद्देशी आमी जिवंक जाय. प्रकाशनेच्या 20व्या आविसरांत 11 ते 15 वळींनी अशें बरयल्लें आसा, उपरांत हांवें व्हड सिंहासन पळयलें आनी ताचेर बसलेलो आसलो ताका पळयलो. सर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेल्यान पळून गेल्लो आसलो आनी तांची आनीक कसलीच खुणा उरोंक नासली. आनी व्हड आनी ल्हान मेल्लीं हांवें सोदरी मुखार उबीं आसलोलीं पळयलीं. पुस्तकां उक्तीं जालीं आनी उपरांत आनीक एक पुस्तक उक्तें जालें. तें जिविताचें पुस्तक जावन आसलें. तांच्यो कोरण्यो ताचेर बरयल्ल्यो आसल्यो. त्या प्रमाणें मेल्ल्यांची मनसुबी जाली. उपरांत दिसती पडटा आपल्या पोटांत आसलीं तीं मेलीं, सोमदिरान परतून तीं दिलीं. मरणा आनी पाताळा आदीन आसलीं तीं मेलीं, तांणी तीं परत दिलीं. आनी आपल्या कोरण्या प्रमाणें जण एकल्याची मनसुबी जाली. मरणाक आनी पाताळाक उज्याच्या कोणांत शेवटिलीं. हें उज्याचें कोण म्हळ्यार दुसरें मरण. जिव्यांच्या पुस्तकार आपलें नांव बरयल्लें ना तांकां सगळ्यांक उज्याच्या कोणांत शेवटिलीं. जे कोण ह्या निती पासत उबे आसात ते शेणलेले आसात आनी तांकां उज्याच्या कोणांत शेवटितले. आनी हेंच तर दुसरें मरण जावन आसा. जेन्ना हो ग्रेस्त मनीस मेलो तेन्ना ताजो आत्मो उज्याच्या कोणांत पावलो. ज्या सुवातेचेर सगळें सांडलेले आसात त्या सुवातेचेर तो पावलो. मोगाळ भावानो, मोगाळ भयणीनो, आयज कितली भिरांत आसा ह्या जिवितांत ती पळयात.
भावार्थ्यांचें जिवीत म्हणजे सादेंच न्हय, तें एक खूब जबाबदारीचें जिवीत जावन आसा. पूण भिकारी लाजार आब्रामाच्या गोपान पावलो. लक्षांत घेयात की आमचो धनी जेजू अशें म्हणना की तो ग्रेस्त मनीस बरोच पयशेकार आसलो म्हणून तो इफेर्नांत पावलो म्हणून, आनी गरीब लाजार एकदम गरीब आसलो म्हणून आब्रामाच्या गोपान पावलो म्हणून. अशें न्हय, तर तांच्या काळजाच्या वरवीं, तांच्या जिविता वरवीं, तांच्या जिवितांत जो बदल आसलो त्या वरवीं ज्या सुवातेचेर ते पावूंक जाय आसले ते सुवातेचेर ते पावूंक पावले. मनशाच्या गजाली वरवीं, मनशाच्या येवजणे वरवीं व देवाचे खुशे वरवीं हें जावंक ना, तर हें तांच्या करण्या उद्देशी जावंक पावलें. तो ग्रेस्त मनीस यमकोणांत भिकारी जालो आनी हो भिकारी लाजार सोर्गीच्या राज्यांत ग्रेस्त जालो. आयज जरी भावार्थ्यांच्यो कुडी मरणा उपरांत फोंडांत पुरतात, तरी जेजूच्या येण्याची वाट ते पळयतात. आनी जेन्ना जेजू येतलो तेन्ना सगळे ताच्या सांगाता वेतले. जे भावार्थ धरून आसले, जे आतां भावार्थ दवरतात आनी जे फुडें भावार्थ दवरतात, ते सगळे जेजूच्या सांगाता वयर वेतले. दुसरी कोरिंथकारांक चीट 5 आनी 8 सांगता, आमी विस्वासान बोल्ल्या आनी कुडींतलीं भायर सरून सोम्याच्या घरा रावूंक आमकां अदीक बरें दिसता. सांडलोले आसात ते सगळे दुखाच्या सुवातेचेरूच पावूंक शकता. इफिसकारांचे चिटीन 4 8-10 अशें बरयल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक सांगता, तो ऊंच चडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कैद्यांक व्हेले. ताणें मनशाक देणी दिली, तर तो ऊंच गेलो. ताजी सोजमणी कितें जायत न्हय जाल्यार तो पयलो पृथ्वीच्या खाला आसलेल्या सुवातेचेर देंवलो. दुसऱ्या उतरांनी सांगपाचें जायत जाल्यार आमचो धनी जेजू जेन्ना खुर्सा वयल्यान जिवंत जालो तेन्नाच तो सोकला गेलो आनी जे ताजेर विश्वास दवरताले तांकां ताणें शुभ वर्तमान परगट केलें. आयज तो खुर्साचेर ना, ताका पुरलो, तो पुनर्जिवन जालो आनी तो स्वर्गाचेर आसा आनी तो नव्यान परत येवचो आसा. जण एकल्याची मजुरी दिवच्याक तो येवचो आसा. मोगाळ भावपणानो, खरेंच देवाचें उतर कितलें सुंदर जावन आसा तें तुमी पळया. ग्रेस्त मनशाची आनी लाजाराची गजाल तुमी पळयली. प्रकाशणीचो 20 आनी 14 आमकां कितें सांगता तें पळया. मरण आनी पाताळाक उज्याच्या कोणांत उडयलीं. हें उज्याचें कोण म्हळ्यार दुसरें मरण. मोगाळ भावानो, मोगाळ भयणीनो, आयज ह्या उज्याच्या कोणांत कोणाक वचूंक जाय? कोणाकूच नाका. आनी कोणाकूच असलें जिवीत फावो जावचें अशी आमची येवजण ना. तर जण एकल्यान आपलें जिवीत निटायेचेर घालचें. क्रिस्ताक ताणें आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवचो, कारण क्रिस्त जावन आसा स्वर्गाचें देर. तोच आमकां सर्गीच्या राज्यांत पावूंक शकता. आनीक दुसरें नांवूच ना सर्गीच्या राज्यांत आमकां व्हर सारकें. मॅथ्यूवाचो 25 सांगता, मागीर दाव्यान आसलेल्यांकूय म्हणटलो, शिराप पडलेल्यानो, म्हजे सरशिले कडसरून देंवचाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान वचात. मोदेकांत एक व्हड अशी खोळी आमकां दिश्टी पडटा आनी ती स्वर्गाच्या आनी नरकाच्या मदीं आसा. आनी त्या सुवाते वयल्यान ह्या सुवातेचेर कोणूच वचूंक शकना. मनीस जितो आसतना ताणें आपल्या तारणाची तयारी करूंक जाय. एकदां तो मेलो उपरांत ताका कोणाच्यानूच स्वर्गार व्हरूंक जायना. आयज जरी आमच्या संवसारी रिती चाली प्रमाणे मेल्या उपरांत जें कितें आमी करतात तें कित्याकूच उपकार ना, कारण ताजे कुडीन जीव आसतनाच ताणें जें कितें बरें वायट केलां ताच्या प्रमाणे ताका ती सुवात फावो जातली. आयज जें आमी कितें करता त्या प्रमाणे आमकां स्वर्ग आनी नर्क फावो जायना. तें मनशाच्या चाली आनी रिती प्रमाणे जावन आसा. मनशाची चाल आनी रीत ही देवाच्या मुखार कित्याकूच उपकारना. तर जर त्या मनशान म्हणजे ग्रेस्त मनशान
देवाची भिरांत दवरलेली जाल्यार तो आब्रामाच्या गोपान पावतलो आसलो. आनी ह्या भिकारी लाजरान जर देवाची भिरांत दवरूंक नासली जाल्यार तो एमकोणान पावतलो आसलो. पूण ह्या सुवातेचेर उलटेंच जाता. कारण तो स्वर्गाचेर पावलो, कारण देवान ताजी कर्तुबां पळयलीं. जरी तो गरीब आसलो आनी भिकारी आसलो जाल्यार देवाची भिरांत ताच्या काळजान आसली. पूण ग्रेस्त मनीस वो देवाची भिरांत धरिनासलो. तो संवसाराच्या सगल्या वस्तूंनी घुस्पटलेलो आसलो. भरपूर ग्रेसकाय ताणें कमयल्ली आसली. ताजी ग्रेसकाय ताज्या लागीं खंयच्यान आयली हें आमच्यांनी सांगूंक जायना. पूण आयज तो यमकोणान आसा. ज्या सुवातेचेर किडो मरोना त्या सुवातेचेर तो आसा. आनी त्या सुवातेचेर उजोय पालवना. मोगाळ भावानो, मोगाळ भयणीनो, असली सुवात कोणाकूच फावो जावची न्हय हेंच आमचें मागणें दोनूय देवा लागीं जावन आसा. लुकाचो 17 विसर 3 ते 6 वळींनी दाखयिल्लें आसा. ताच्या सिसांनी सदांच दुसऱ्याक बोगसूंक जाय. तो अशें म्हणटा की आमचें जिवीत सदांच दुसऱ्याक बोगसूचें अशें आसूंक जाय. जेन्ना आमी चूक करता तेन्ना आमी ती चूक रोखडीच मानून घेवंक जाय. आमचें जिवीत देवाच्या मुखार पवित्र आसूंक जाय. हेंच पवित्र पुस्तक आयज आमकां सांगता. मोगाळ भावानो, मोगाळ भयणीनो, आयज तूं देवाचो भुरगो जाला काय ना हें तूं पळय. तुवें तारण जोडलां काय ना हें तूं पळय. आनी जर ही कार्यावळ तुका फायद्याक पडटा जाल्यार आयजूच तूं आमकां कळय. तर ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.